गोयच्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांक मिड डे मील दिवपाक परवडना जाल्यार सरकारान हें काम आम आदमी पक्षाक दिवचें अशी मागणी आम आदमी पक्षान केल्या। मिड डे मिलाक लागपी रेशनाच्यो वस्तू घेवन आयज आपाच्या कार्यकर्त्यांनी सरळ शिक्षण संचालनालयाची वाट धरली। विद्यार्थ्यांक मिड डे मील मेळना जंय हो आहार दिता तो उण्या दर्जाचो आसता। तशेंच ह्या आहाराक लागपी वस्तू घेवपाक सरकार फावो तितली निधी मोडिना असो आरोप आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला। मिड डे मील खंयच्या शाळांक पावना ते जाणून घेवपा खातीर आप फुडल्या 4 दिसां भितर खासा हेल्पलायन लोकां खातीर लॉन्च करतलो अशी माहिती तांणी दिल्या। You will be surprised की 2014 6 रुपया 11 पैसे फॉर प्रायमरी आणि 8 रुपया 11 पैसे फॉर नॉन प्रायमरी सेक्शन हे अलॉटमेंट जे आसा ते 2014च्यान 2022 पर्यंत तेच आसा। जी दाळ 30-20 रुपया किलो आशिल्ली ती आज 120 जाल्या, जे तेल 70-60 आशिल्ले ते 200 वयर जाला। हाव इज गव्हर्मेंट एक्सपेक्टिंग दॅट 6 रुपीज 11 पैसा इज इनफ पर चायल्ड पर डे फॉर प्रोवायडिंग हेल्दी मील्स। आमकां म्हायती मेळ्ळा की 2016 जेन्ना न्यूट्रिशन कमिटी मेळिल्ली तेन्ना 2016 सांगिल्लें की 22 रुपया पर डे पर चायल्ड इज नेसेसिटी। नाव 2016 ते 2022 गॅस सिलिंडर कमर्शियल जो आसा घरगुती सोडा तो 1000 रुपयाचेर पावला, कमर्शियल जो आसा तो 2000 जाला। दॅट मिन्स प्रायस रायज इज 4 to 5 times। पण सरकार आडेवेडे घेता हे प्रायस वाडोवन दिवपाक। देर इज अ फायल वीच इज प्रपोज्ड एंड पेंडींग वीथ फायनान्स डिपार्टमेंट एंड अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज प्रायस इन्क्रीज वीच इज सॉट इज 8 रुपया 11 पैसे पर चायल्ड आणि 10 रुपया 11 पैसे फॉर सेकंडरी एंड दॅट इज ऑल्सो फायनान्स इज ऑब्जेक्टिंग की हे कशें। म्हाका एक गजाल सांगपाक जाय फायनान्स डिपार्टमेंटान जे आसा आनी CM ऑल्सो इज ऑल्सो फायनान्स मिनिस्टर, बाजारान यो म्हजे बरोबर हांव तुका व्हरता, प्रायस कितले जाल्या ते पळय, तुमकां फुकट मेळटा घरा सगळें तेन्ना तुमकां ते प्रायस खबर आसचें ना। आज गंवाचें पीठ कशें किलो जाला ते पळय, आज एक पाव 5 रुपयान केदो येता तो पळय, आज तांदूळ कशें जाले, तेल कशें जालें ते पळय, गरीब कसो जगता तो पळय दवरपाक आनी इतलो वेळ काडपाक हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक। So we condemn this act and we are happy to provide these meals. We also call upon parents from different parts of Goa. आमी एक नंबर लॉन्च करतले in about 4 days time. जर तुम्ही जर तुमच्या खंयचेय स्कूल आसा, शाळा आसा, गांवां ज्यो शाळा आसा, ज्या जाग्यार मिड डे मील्स पावना, जे रॉंग पावता, जे फालतू दिता जाल्यार ताजें आमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें। We will assist Director of Education and Education Department in taking action against these schools. It is high time Goan children जे भुरगे आसा तांकां प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील मेळचें, एटलिस्ट बेसीक तरी मेळचें। तांचो डिमांड रिगार्डींग मिड डे मील आशिल्लो, ते म्हणटा की आमी मिड डे मील सप्लाय करता। सो आय टोल्ड देम वेरी क्लियरली ओनली NGO registered NGO आसा पळय, registered self help group, they can provide mid day meal. We cannot entertain any political party to intervene in this matter. आणि आमी जे कितें मिड डे मील दिता ते FDA कडल्यान एप्रुवल घेवन ते भुरग्यां पर्यंत पावयता। सपोज फाल्यां कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार वील बी ब्लेम। सो त्या खातीर आमी खंयच्याच दुसऱ्या लोकां कडल्यान कांयच भुरग्यांक दिवपाक एनकरेज करना।